कायदो करतल्यांनीच खंय गोंय पोखल्लें। आदलो मंत्री जोगी आलेमांव आनी आमदार अनिल साळगांवकाराचे 80 खुरपेचे खणीचे इन्स्पेक्शन वर्स 2009 खण खात्यान केल्लें। त्या इन्स्पेक्शनात कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली उक्ताडार येवनूय रिपोर्टाचे फुडें कांयच जालें ना। पर्यावरण आनी मायनिंग मिनरल्स कायदे खुट्याळाक लावन मायनिंग केल्लें म्हणून रिपोर्ट स्पश्ट सांगता। एसआयटीन आतां दोगांचेरूय एफआयआर घाला। तांचे सयत तेन्नाचो खण संचालक लोलयेकारूय सांपडला। खण खात्यान कांय खणीचे केल्ले इन्स्पेक्शना वयल्यान बरेच प्रस्न उप्रासल्यात। सांग्या वयले बेकायदेशीर मायनिंगाक लागून आदलो मंत्री जोगी आलेमांव आनी अनिल साळगांवकारा आड केल्ल्या एफआयआराक लागून हो विशय चर्चेत आयला। 11 नोव्हेंबर 2009 राना खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत खण खात्यान कुरप्यां अणशी दोंगरार वचून इन्स्पेक्शन केल्लें। मुख्य वनपाल शशिकुमार, आदलो खण संचालक अरविंद लोलयेकार, केपेचो उपजिल्लोधिकारी, राना खात्याचो उपवनपाल आनी बाकीच्यांनी मेळून हें इन्स्पेक्शन केल्लें। इन्स्पेक्शन रिपोर्टा प्रमाण अणशी दोंगरा वयली TC नंबर 60/52 वयली खण राना खात्याचे क्लियरन्स आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नासतना चलताली। एअर अँड वॉटर एक्ट खुट्याळाक लावन खण चलताली। खणीक चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाची मान्यताय नाशिल्ली। लिजांय रिन्यू करूंक नाशिल्ली। ही खण सळावली धरणाच्या ओलीत वाठारांत येताली। खणीची शीम धरणासावन सामकी 400 मिटराचेर आशिल्ली। 1957च्या MDR कायद्याच्या कलम 4 खाला खण बेकायदेशीर थारता आनी MDR कायद्याच्या 21 आनी हेर कलमां खाला ख्यास्त दिवंक जाता। हें लीज मेसर्स कांतीलाल अँड कोऑपरेटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेडा कडच्यान आदलो आमदार अनिल साळगांवकारान घेतिल्ली, पूण लीज ट्रान्स्फर करूंक नाशिल्लें। अनिल साळगांवकारा वतीन आदलो मंत्री जोगी आलेमांव कुरपेच्या असनी दोंगरावयली ही खण चलयतालो। ह्या मायनिंगान 1960चो मिनरल्स कन्सेशन नेम मोडला, कारण तें लीज अनिल साळगांवकारा कडेन ट्रान्स्फर जावंक नाशिल्लें। अजाप म्हळ्यार इन्स्पेक्शना उपरांत राना खात्यान जोगी आलेमांव आनी अनिल साळगांवकारा आड कसलीच कारवाय केली ना। इतलेंच न्हय, वयल्यान खण खात्यान तांणी काडिल्ल्या मिनाचेर रॉयल्टी भरपाक मान्यताय दिली। ताका लागून 1957च्या MDR कायद्याचें कलम 9 मोडटा। ताचो अर्थ ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांक धरून गुन्यांवकारी कारस्थान। काडिल्लें मीन विकपाची प्रक्रिया केली, मात मिनाचें प्रमाण मेजपाक सर्वे सुद्दां केलो ना। एसआयटीन एफआयआरांत जोगी आलेमांव आनी अनिल साळगांवकाराक बेकायदेशीर मायनिंगाक हातभार लावपी गुन्यांवकार कारस्थान रचिल्ल्यान कलम 120 बी लायलां। रिकॉर्डूय सांबाळून दवरिल्लें ना, ताका लागून प्रकरणाची चवकशी एसआयटीच करतली। मुळावे चवकशे प्रमाण हे खणींतल्यान 1 लाख टना वयर मीन काडलां। खण खात्यान नेमिल्ले CA वरवीं मायनिंगाचेर फारीक केल्ल्या रॉयल्टीचो परत हिशेब तपासून घेतले। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। गोंयचो सगळ्यांत मानाचो गोमंत विभूषण पुरस्कार नामनेचो साहित्यीक आनी ज्येष्ठ पत्रकार लॅम्बर्ट मास्कारेन्हसाक मुख्यमंत्री पर्रीकारान मंगळारा भेटयलो। लॅम्बर्ट मास्कारेन्हसाक बुधवारा 100 वर्सां पुराय जातात। पुरस्कार भेटोवपाचो हो सुवाळो कला अकादमीत जालो। सुवाळ्याक सभापती राजेंद्र आर्लेकार, कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। गोंय मुक्ती संग्रामात लॅम्बर्ट मास्कारेन्हसाचे मोलाच्या योगदानाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो। लॅम्बर्ट मास्कारेन्हसाक बुधवारा 100 वर्सां जाता। गोमंत विभूषण पुरस्कार भेटयल्या उपरांत केक कापून ताचो 100वो वाडदिसूय मनयलो। गोंय मुक्ती चळवळीत लॅम्बर्ट मास्कारेन्हसाचे मोलाच्या योगदानाचेर मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो। दुर्दैवान आयज लोक आसात ते थोडे तर भायर आसात, तातूंत भितर एक पर्रीकारूय आसा, जे सतत म्हणीत आसता की इंडियन आर्मी इन्वेडेड गोवा, इंडियन आर्मी शुड हॅव इन्वेडेड गोवा इन 1947। बाकीच्या सगळ्या देशा बरोबर आमकां स्वातंत्र्य मेळूंक जाय आसलें। म्हाका दिसता आमचे नेते खंय तरी कच खाताले। तो उशीर जावपाचे एक
प्रमुख कारण आमच्या देशान आशिल्ली थोडीशी फाटीफुडें जावपाची आमची एक मानसिकता, त्या मानसिकतेक छेद दिणारे कार्य बाब मास्करेनस बाबान केलें. दरेका गोंयकारान आपल्या भितर इंडियन आयडेंटिटी जपल्यार लॅम्बर्ट मास्कारेनसाक ताच्या वावराची खरी पावती दिल्ल्या भशेन जातलें म्हूण सभापती राजेंद्र आल्लेकार उलयलो. इंडोनेशिया हे मुस्लिम राष्ट्र आसा आणि अशा मुस्लिम राष्ट्राचे पथक ज्या वेळार हांगासर येता सांस्कृतीक देवाण करपा खातीर, त्या वेळार तांणी जे आपले प्रेझेंटेशन स्टेजीचेर केल्लें ते सगळें रामायण, महाभारत, पुराणांतले अशा सगळ्यांचे डेपिक्शन आशिल्लें. थंय बशिल्ल्या इंडोनेशियाच्या राजदूताक एका डिग्निटरीन विचारलें की अशें कशें? तांणी उत्तर दिलें, वी मायट हॅव चेंज्ड आवर रिलिजन, नॉट आवर फोरफादर्स. हे जर आमी लक्षांत धरत जाल्यार आज जांकां आमच्या गोंयकारांतल्या कांय भावांक दिसपाक लागला की आमची आयडेंटिटी कितें, आयडेंटिटीया बद्दल कन्फ्युजन आसत जाल्यार दीस उत्तर इज सफिशियंट अँड दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट लॅम्बर्ट मास्कारेनस आमच्या समोर दवरपाक सोदतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. चिखलेच्या कपडे दवरपाच्या स्टोर रूमांतल्यान टी शर्ट फारावपी 4 चोरांक वास्को पुलिसांनी धरले. चोरांनी 500 टी शर्टां चोरिल्लीं. पुलिसांनी तांचे कडल्यान टी शर्टां जप्त केल्यात. अटक केल्ल्यात एकलो अल्पवयीन. निर्वाणा ब्रँडाचे टी शर्ट चिखलेच्या स्टोर रूमांत दवरिल्ले. ह्या स्टोर रूमांतल्यान चोरांनी 500 टी शर्टां फारायली. पुलिसांनी प्रकरणाची चवकशी करून 4 जाणांक मंगळारा अटक केली. तातूंत एकलो अल्पवयीन. तिगांची नांवां नरेंद्र अलेटी, इमाम साब मुजावर आनी हजरत अली अहमद. पुलिसांनी टी शर्टाय जप्त केली. अबाउट 500 टी शर्ट हे गेले चोरून येयले म्हणून आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्ले आनी आमी तितून 3 जाणांक अरेस्ट केला आनी प्रॉपर्टी रिकवर केला. तेंचे इनवॉल्वमेंट आनी खंयचे केसी ना कितें कर ते पळयतले, कित्याक थोडी वस्तू रिकवर केली आमी, शर्ट्स वा टी शर्ट वा कितें आहलें तें रिकवर केला. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. बाळ्ळी वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत 20 खात्याचो कर्मचारी आनी शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवस्थानाचो अध्यक्ष कृपेश देसायाक आगताक मरण आयलें. ताणें स्विफ्ट गाडी व्हरून माडाचेर मारली. तो बाळ्ळी आपल्या घरा वतालो. वण्टी बाळ्ळी वाठारांत पाविल्ले कडेन ताचो मोटारी वयलो ताबो गेलो आनी ताणें मोटार व्हरून माडार मारली. ताका बाळ्ळीच्या भलायकी केंद्रांत व्हेलो पूण तो मेरेन ताचो प्राण गेल्लो. घेवया एक विराम.